आयचे पयलेंच वड शुभवर्तमानाची आमकां सांगता, जो वयर येता तो सगळ्यांहून व्हरतो. म्हज्या भयण भावांनो, हें जेजून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान दाखयलें. तो जेन्ना आपलें कार्य करतालो ताणें जायत्यो विस्मितां करून, जायत्यो लोकांक बरें करून ताणें दाखयलें की ही पदवी जी ताचे लागीं आसा ती देवा कडल्यान. पूण जायते फावटी जायते लोक ताका स्वत मानूंक राजी जायनात, ते फाटीं सरतात. जायते जाण फारिसेव देखून ताका आपणावंक ते सोदिनात. तो इतल्यो विस्मितां करून लेगून जायते फावटी ताचे लागीं आनिकूय ते विस्मितां मागतात. म्हज्या भयण भावांनो, जेजू आमकां इतलेंच दाखोवंक सोदता की ताचो अरोम जावन आसा देवीक, तो संवसारांतलो न्हय. आनी हें जायते फावटी मोगाच्या भयण भावांनो आमकां मानूंक जायते फावटी अवघड जाता. आमी जायते फावटी आमचे पदवेचेर वा आमचे शक्तीचेर वो जेजू लागीं जायना जाल्ले भशेन जायते फावटी आमी वागतात. पूण आज जेजू आमकां आपणाचेरूच भावात धरूंक, आपणाचेर तीर भरोसो घालूंक आज तो आपयता. आनी हेंच आमी पळयता. ह्या दिसांनी आमी धर्मदुतांचो इतिहास पयले वाचतात. आनी आज देखून पळयलां, हे धर्मशास्त्रांनी ह्या शिसांक जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक आनी खुणा करूंक तांकां बंद केलेलें. पूण तरी आसतना मोगाच्या भयण भावांनो, हे शीस जे आसात ते आतां जेजूच्या आत्म्यान, जेजूच्या पवित्र शक्तीन ते भरलेले आसात आनी ते फाटीं सरनात. तरी आसतना कसलो अवघडाय देखून येयत जाल्यार ते मुखार वतात. आनी आज तांकां धरून ते परतून प्रश्न करतात. तांकां हे धर्मशास्त्री तांकां परतून प्रश्न करतात. पूण ते देवाचें कार्य करूंक ते पावना. कित्याक मोगाच्या भयण भावांनो, ताणें जेजूची ही पदवी मानून घेतली आसा की जेजू जावन आसा स्वर्गीचो. जेजू संवसाराचो न्हय, स्वर्गीचो, आनी ताचे लागीं सगळें जाता. आनी ताच्या नांवान ते आनिकूय विस्मितां करूंक पावतात.